हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळ आमचे भितर आसा, ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी हर एक दिसा तो आमकां संपूर्णकायेन आपल्या लागीं दवरता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिनवास यो ब्रह्मांदोलो बोशिकांताला वाद्रे लिब्रमांतोलो होरो जिकामाको राकियारा बाकोंदले वेशंता का 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 रिकामाको रोबो शिकामांतो रोबो सिकेद्रलांदे. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. इफेसकारांक पावलुची चीट अध्याय 1 आणि 17वी ओळ आमकां सांगता. Ephesians chapter 2 1 verse 17. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपली वळख तुमी घेवच्याक जाणवायेचो आणि प्रकाशनेचो आत्मा तुमकां दिवं. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता देवा कडसून आमकां जाणवाय आनी उजवाड मेवता. सगळ्या गिन्यानाचो थाव देवा लागीं आसा. देखून देव आमकां जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मा दिता. तो आत्मा आमचे भितर काम करता. सगळें गिन्यान सगळी जाणवाय देवा लागीं मोगाच्यान आनी देव आमकां ती दिता. तो आमकां जाणवायेन गिन्यानान भरता, उजवाडान भरता. आनी ह्या उजवाडाक आनी ह्या जाणवाये गिन्यानाक लागून आमच्या जिवितांतले हर एक काळोख पयस जाता आनी आमी देवाच्या सामर्थ्यशाली आत्म्यान भरता. देवाच्या सामर्थ्यशाली आत्म्यान भरता. कित्याक तो आमचो देव, तो आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचो बाप, महिमेचो बाप, तो आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं. जेजू क्रिस्तान आमकां बापाची वळख दिला आनी बापान आमकां आपल्या पुता लागीं देखून आयज आमी एकठांय जाल्या त्या बापाक आनी पुताक महिमा दिवं. ताच्या सामर्थ्यशाली आत्म्यान भरून ताका वाखाणू. तोच तो पवित्र आत्मा, जाणवायेचो आत्मा, प्रकाशनेचो आत्मा आमचे भितर काम करता, जो देवान म्हाका आनी तुका दिला. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी पवित्र आत्मा तुमचे भितर वस्ती करता. ह्या वेळार तोच तो आत्मा आमकां शिकयता, तो आत्मा आमकां चलयता मोगाच्यान. तो आत्मा आमकां खुशालकायेन भरता. तो आत्मा आमकां एकठांय करता. तो आत्मा आमकां देवाक वाखाणून मध्यस्थी करता. तो आत्मा देवा सांगाता उलोवंक आमच्या सांगाता आसता. ह्या वेळार तो आत्मा आमचे भितर काम करता. घडी आमी पयस आसता मोगाच्यान आत्म्या देवाक दिनवास दिवं. कित्याक देव आत्मा ताचे बसल्यानी ताका आत्म्यान आनी सतान वचूंक जाय. देवाक दिनवास दिवं.
Ramandroze, Ramandroza, Dramashike, Dramase, La Brahma Mamashi, Lebandroze, Lebramandroso, Mandrose, Randroze, Lebramashuko, Tere Mashuko, Tere Se, Lebandonandraze, Sala, Baba Baba, Ya Baba Seki, Thank you Jesus. या दिसापासून या वेळापासून या तुझ्या वर्षीपासून जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 जो चौथो अवेसूर आणि 24 क्लियर सांगता देव आत्मा आणि त्याच्या भस्म्याने आत्म्यात आणि सतान बसवूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा देव आत्मा आणि त्याच्या भस्म्याने आत्म्यान आणि सतान बसवूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जे वेळार हे उतर म्हणटा ते उतर जेजू ख्रिस्त खेरीज भाशेन सामारीतन वस्तुरीक म्हणटा. तुम्ही जो चौथो अवेसूर काढात आनी पळयात जेजू ख्रिस्त ते सामारीतन वस्तुरी सांगता उलयता आनी ते सामारीतन वस्तुरी सांगता उलयतना तो कितें म्हणटा खेरीज भाशेन पळयात. ज्या वेळार आमी जॉन चॅप्टर 4 वर्स 18 पळयता 19 पासून आमी पळोवया. अशे तरेन ताका म्हटलें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळलें. 29 आमच्या पुर्वजांनी ह्या डोंगरार देवाक भजलो. प्रेज द लॉर्ड. तो डोंगर जावन आसलो गिरिमीच डोंगर. जाकोबान ते थंय भजलोलो. सो आमच्या पुर्वजान ह्या डोंगरार देवाक भजलो म्हणटा. पूण तुमी ताका जेरुजालेंतूच भजूंक जाय म्हूण सांगतात. प्रेज द लॉर्ड. सो हंय उलोवप आसलें जेजूचें आनी एका सामारेतन वस्तुरीचें. जेजू जुदेव आसलो. सामारीतन वस्तुरी खेरीज भाशेन जुदेव नासली. ती वेगळ्या सामारीतन आसली, वेगळ्या काशी आसली. पूण हंय त्या वस्तुरेन जेजूक एक क्वेश्चन केला. हंय त्या वस्तुरेन जेजूक एक प्रश्न केला आनी ती म्हणटा आमच्या पुर्वजांनी देवाक भजलो गेरिमीश डोंगरार पूण तुमी ताका जेरुजालेंतूच भजूंक जाय म्हूण सांगतात. 21 लायन पावरफुल लायन. जेजून तुका म्हटलें म्हजें आयक बाय तुमी ह्या दोंगरार जावं जेरुजालेम जावं बापाक भजिना असलो वेळ येवचो जालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. 22 लायन सांगता तुमी वळखनान ताका बसतात आमी जाल्यार वळखता तांकां बसता कित्याक तारण जुदेव लोकांत येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 23 लायन पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हटल्यार ह्यो वेळ पावलो ही खरें भजपी आत्म्यान आनी सतान बापाची भक्ती करतले. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हटल्यार असले भजपी बाप सोदता. आमेन. सो हंय देवाचें उतर कितें म्हणटा असले भजपी बाप सोदता. कसले भजपी हें पयलें सजमोन घेवंक जाय. देवाक कसले भजपी जाय. प्रेज द लॉर्ड. देवाक कशें भजूंक जाय वा देवाक कशें मानवणारे आमी जावंक जाय ह्या विशीं जेजू सांगता. आतां ती जी वस्तुरी आसली ती खेरीज भाशेन सामारीतन वस्तुरी आसली आनी जेजू आसलो तो जुदेव आसलो. पूण ती म्हणटा कितें जुदेवांतले म्हणटात लोक कितें तर आमी जेरुजालेम भजूंक जाय. पूण जेजून सांगलें ना असलो वेळ येता खरें म्हटल्यार ह्यो वेळ पावलो की खरे भजपी आत्म्यान आनी सतान बापाची भक्ती करतले कित्याक असलेच भजपी बाप सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी 24 लायन सांगता जंयसून हांवें स्टार्ट केलें देव आत्मो आनी तेजे भस्म्यांनी ताका आत्म्यान आनी सतान बसूंक जाय. आमेन. सो जेजू ख्रिस्त कितें सांगतालो जेजू ख्रिस्त कितें सांगूंक सोदतालो जेजू ख्रिस्त सांगूंक सोदतालो तुमी जे सांगतात
जे देव मंदिरा विशीं उलयतात, कित्याक जुदेव लोक म्हणटाले तुमी जेरुजलेम येवनूच देवाक भजवूंक जाय. पूण जेजू क्रिस्तान तेच्या उपरांत शिसांका सांगलें. शिसांका जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, फातरान फातर रावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी उपरांत ते AD 70 उपरांत म्हटल्यार आफ्टर द क्रायस्ट, म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपणा उपरांत 70व्या वर्सा ते जेरुजलेम सिटी ते चर्च मोडले गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटालो, जेजू क्रिस्त म्हणटालो खंयच्या मंदिरान देवाची वाखाणणी जायना. आमेन. खरें मंदिर जावन आसा तूं. प्रेज द लॉर्ड. जिवे मंदिर जावन आसा तूं. आनी सेम बागेत पावलू 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:16 सांगता. प्रेज द लॉर्ड. तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमेन. आनी खरें भसपी मंदिरान बसतात. आमेन. आतां मंदिरान बसतात म्हटल्यार खंयचे, आमी जावन आसा मंदिर, आनी आमीच मंदिरान बसता म्हटल्यार आमीच आमच्या कुडी वरवीं देवाक बसता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा जॉन चॅप्टर 4:24, देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मार्क चॅप्टर 7 जर आमी पळयता जाल्यार थंय देवाचें उतर क्लियर म्हणटा. जेजू क्रिस्त क्लियर सांगता. जेजू क्रिस्त अशा भाशेन सांगता, हे लोक म्हाका आपल्या ओठांनी वाखाणटात, हे लोक म्हाका आपल्या ओठांनी वाखाणटात, पूण तेंची काळजां म्हजे लागसून पयस आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, आयज आमी जे वाखाणटा ते देवाक वाखाणटा वा आनी कोणाक वाखाणटा. आमी देवाक वाखाणटा वा आनी कोणाक वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळय, आमी जे सजमत हांव तो देव ना, आमच्या दोळ्यां मुखार दिसता तो देव ना. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता, दिसतात त्यो वस्तू उरोच्यो नात, ना दिसतात त्यो वस्तू उरतल्यो. हालेलुया. सो आमी जे पळयता तो देव ना, आमी जे पळयता तो देव ना. देव आमच्या काळजांत आसा, देव आमच्या आत्म्यान आसा. देखून जॉन चॅप्टर 4:24 क्लियर म्हणटा, देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जायते पावटी जे वेळार वाखाणणीचो वेळ येता वा देवाक भजूचो वेळ येता, हो सगळ्यात म्हत्वाचो वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक रेव्हलेशन सांगता, धुपा परी तुमचे मागणे देवा मुखार वयता. आमेन. धुपा परी तुमची वाखाणणी देवा मुखार वयता. आनी ती जर तुवें तोंडांतली जर वाखाणणी आसा, खरीच देवा मुखार वयता जाल्यार आमकां थंय लक्ष दिवंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आयज ह्या संवसारान रावन जर तुजी मागणी, जर तुजी प्रेयर एक सुवासीक अत्तरा भाशेन, एका परमा भाशेन देवा मुखार वयता, तांकां आमी लक्ष दिवंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. आयज मोस्टली आमी प्रेज एंड वर्शिपाक आमी लक्ष दिना. आयज मोस्टली आमी देवाक प्रेज करता तेन्ना लक्ष दिना. एक फॉर्मेलिटी म्हणून म्हणटा, एक फॉर्मेलिटी म्हणून चलता. ना. जॉन चॅप्टर 4:24 क्लियर म्हणटा, देव आत्मो आनी तेच्या आत्म्यान बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव खंयच्याच मंदिरान रावना, देव खंयच्याच घरांनी रावना, देव रावता तुजे भितर. आमेन. देखून बागेत पावलें थंय क्लियर केला, तुमकां खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर क्वेश्चन मार्क. तो तुका विचार, तुका खबर ना म्हटल्यार ती वस्त तांकां खबर आसली. जी वस खबर आसा ती वस आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. पळयात, ती सामारीतीन वस्तुरी वेगळ्या काश्टांसून येताली, वेगळ्या जातींसून येताली, पूण जेजूय वेगळ्या जातींसून येतालो. पूण ती म्हणटाली, तूं सांगताय तें करेक्ट, पूण तुमचे जे
जेजू देव म्हणटा जेरुजालेमूच येवन बसूंक जाय. जेजू म्हणटा तशें ना, पूण खरे बसपी आत्म्यान आनी सतान बसतले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23 जर आमी पळयता जाल्यार जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, पूण असलो वेळ येता, खरें म्हटल्यार ह्यो वेळ पावलो. प्रेज द लॉर्ड. की खरे बसपी आत्म्यान आनी सतान बापाची भक्ती करतले. उपरांत कितें म्हणटा, असले बसपी बाप सोदता. सदांच मतीन धरा, बाप कितें सोदता तें पळयात. आमेन. बाप सोदता असले बसपी. प्रेज द लॉर्ड. असले बसपी. कसले बसपी? जे सतान बसतात ते. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं सतान देवाक बसताय. भजने म्हटल्यार कितें? भजने म्हटल्यार कितें? भजने म्हटल्यार देवाक आमी स्तुती गायनाचो झेलो दिले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देव तुमकां वेगवेगळ्या विशयार सांगता, वेगवेगळ्या विशयार तुमच्या लागीं उलयता. भजने म्हटल्यार कितें? आयज पळयात आमी कितें म्हणटा, भजने. हांवें हातीन ताळयो मारल्यो, हातीन हांवें कितें तरी इन्स्ट्रुमेंट घेतले आनी हांव बसता, ते भजने न्हू. ते भजने न्हू. भजने म्हटल्यार कितें? गिटारां आनी कितें व्हडलें घेवन, ड्रम सेट घेवन आमी ते भजने न्हू. भजने म्हटल्यार कितें? म्हजो आत्मो देवाक वाखाणटा. जशें मरियम हांवें देवाक भजलें. दीस इज द परफेक्ट वर्शीप. मरियमायन कितें केलें? मरियमाय लागीं कितें खंयचें इन्स्ट्रुमेंट आसलें ना. मरियमाय लागीं कांय नासलें. पूण ज्या वेळार एलिझाबेथी लागीं येयली आनी एलिझाबेथी लागीं मेळल्या उपरांत तेणी देवाक गायन केलें. आमेन. ते देवाक गायन केलें. कितें गायन आसलें? म्हजो आत्मो. ब्युटिफूल. म्हजो आत्मो. मरियमायन कोणा सामकार वर्शीप करूंक ना. मरियमायन जिव्यार देवाक भजल्या. आमेन. म्हणून ती मरियम आहे. आमेन. म्हणून तिचें नांव पवित्र पुस्तकांत आसा. ती जर खंयच्या वस्तूक जर भजतली असली तर तिचें नांव आज पवित्र पुस्तकांत आसतलें नासलें. पूण मरियमायन जिव्या देवाक भजल्या. देखून ती म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. आमेन. म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो कोणाक वाखाणटा म्हणटा? सर्वेस्पराक. म्हज्या तारखा देवा सवय म्हजो जीव मुरगळटा. ही तिची उतरां जावन आसली. तिची उतरां जावन आसली खुशालकायेची. म्हज्या तारखा देवा सवय म्हजो जीव मुरगळटा. मुरगळटणें म्हटल्यार कितें? खुशाल जाणें. म्हज्या देवात हांव मुरगळटा. म्हज्या देवात हांव मुरगळटा. मरियमायन आपलें जिवीत परफेक्टली देवाक समर्पण केलां. आमेन. सजवून घे. मरियमायन आपलें जिवीत परफेक्टली देवाक समर्पण केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां जायें जाल्यार हांव तुमकां फाल्यां तेचे वयर शिकवण दितलो. तुमकां जायें जाल्यार कशें मरियमायन ते गायना वरवीं देवाक बेस्ट वर्शीप दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देव आत्मो. देवाक कोणेच कितें पळोवंक ना. हांवेंय पळोवंक ना, तुमी पळोवंक केदीच पळोवंक ना. देखून देव कितें म्हणटा आनी जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? देव आत्मो आसा आनी तेच्या भजप्यांनी पासून आत्म्यान बसूंक जाय. कुडीन आत्म्यान. देव आत्मो आनी तूंय आत्मो. आत्मो आत्म्याक मेळोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून बायबल कितें म्हणटा? जेजू कितें? हे लोक म्हाका आपल्या तोंडांनी वाखाणटात पूण तेंची काळजांत म्हजे कडसून पयस आसात. आमेन. हालेलुया. आयज कितलीं जाणां सांजेची देवाक वाखाणटात. आयज कितलीं जाणां रातची देवाक. पूण ती कितें वाखाणटात तेंकांच खबर ना. कितें म्हणटात तेंकांच. एवरी वर्ड इम्पॉर्टंट. तुमचे हर एक शब्द इम्पॉर्टंट आसा देवा मुखार. हर एक शब्द. हर एक शब्द. सो पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा? देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यान आत्म्यान आनी सदां वचून. फाल्यां हांव तुमकां मरियमाय विशीं सांगतलो. कशा भाशेन मरियमायन ती वर्शीप केली आनी कशे भाशेन मरियमाय देवाक मानवली. प्रेज द लॉर्ड. कशा भाशेन आमी मानवल्या. आमी मानवल्या. मरियमाय आज हेवनान आसा. आमकां गॅरंटी आसा सरकार वचची. जंय मरियमाय आसा थंय आमकां गॅरंटी आसा वचची. चेक करा. चेक करा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून. हालेलुया. ह्या वेळा पासून तुका वाखाणटा. ह्या वेळा पासून तुका वाखाणटा देवा. हय. ह्या वेळा पासून
आम्ही परतून एक पावटेच गीत गाऊया. लेम रमा रे 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 शरा बाबा रे के द्रामासो. अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा. अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. थँक्यू जीसस. या दिसापासून या वेळापासून तुझ्या वाखाणणीपासून हांव मागता ह्या वेळार जितली जाणां जमा आसा आनी उपरांत देवाची उतर आयली, सेम स्पिरीट फ्लो जाता, सेम एनॉयंटींग फ्लो जाता, हर एकच ब्रेक जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ती जैतिवंत आसा, जैतिवंत आसा, जैतिवंत आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा, गॉड ब्लेस. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर.